예수 왕자 तुझे सोशी 나온 आगिएगा तुझे बेसा आकामाका तुझे बेगे आमिलेता 예수 왕자 तुझे सोशी 나온 आमिएगा तुझे बेसा आकामाका तुझे बेगे आमिलेता भावना सगळ्या तुमकां देवार दिसूं देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदीं येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्य क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्या शांतन एकवट तुमचे सवय आसूं. ह्या नव्या दिसा पासत बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया. वायचो दीस आमकां सोडण्याक आशिर्वादाचो कोरपेचो बेसांवांचो पेकोणेचो सुरक्षीतपणाचो मागुया. आयज आमी हें सातोडें सोंपयता. देवाचे उपकार आठोवया. जायतीं बेसांवां आमकां आमच्या कुटुंबाक वावरतोंद्याक समुदायीक आमचे फिरगोचेक पावस जाल्ल्या पासत आनी आयज पवित्र सभा भाग्यान तुमी हाचें समरण करता. ताचे विनोदीन अदीक तेरसाचो मोग आमकां आमच्या कुटुंबांत मागुया. हे तेरसाच्या मागण्यांतल्यान भाग्यान तुमीगान सगल्या वायटाचें जैत व्हेलें. सैन्याच्या हाताक धरून जिवितांत वायट आहा तें नोपयत करूंक सैन्याची मोसत आनी भाग्यवंताची मोसत आमकां मागुया. आनी पवित्र मिसाची बेट मान तसली जावचे खातीर आमचे असोक्त आमी ओळखून घेवन देवाची आनी एकामेकाची बोगसणी आमी आतां मागुया. सोर प्रवेता देवाक हांव तुमकां बाबा पणिलो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मना चिंतून तळोन सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध. ह्या बसत बेगिस्तां सांकवार मारीक सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक हांव तुमकां बाबा पणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर लागीं नतिक्रातपण प्रार्थना मागता. सोर पिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर. ह्या मिसाची ते आसा जोबीन पेरेरा ह्या भावाच्या आत्म्याक मागता. देवान ताका सोर फावो करूंक मागुया. शीतल पेरेरा आनी फामिली खातीर आमी मागता. देवाची बेस्ट जावं तांकां मागुया. लिनावास आपलो वाडदीस सुमरता ही आमचे भयणीचेरय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज आमची मोदलीं जायतीं भाव भयणां आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक रोस पाडटात. ह्या चिकालाचे पवित्र सभेंत येतल्या ल्हान फुल्या बाळांक जी जल्मल्यात आवयच्या कुसव्यान तांकां भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक शापाय शामाय खातीर मागुया. ह्या चिकालाचे पवित्र सभेंतलीं भाव भयणां भायर आहात परदेसांत घालपाक युरोपाक बोडी राहात गोंया भायर शिकतात वावर करतात तांचो उगडास करून तांचे खातीर मागया. ह्या गांवांत पिडीत आहात तांकां दोनूय पेकोणीचो हात लाय. कोणाचें ऑपरेशना कोण टेस्ट कोणाचो रिपोर्ट येवचो आहा ता पेकोणी फावो कर. आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांचेर आशिर्वाद मागता. ह्या चिकालाची पवित्र सभेन जायतीं आपोणी पाद्रीपणांक माद्रीपणांक मोठवाय जिविताक आपोणी फावो जावंक मागुया. त्याच बरोबर आमचो वाव धंदो दुनिया सुफोड कर. नुस्त्याचो वाव धंदो करतात कोणाक सिर्वीस ना तांकां सिर्वीस फावो कर. ज्या कडेन भुरगें बाळनाचे कडेन बेबतीकाय आहा ज्या घरांत रीण आहा काजाराची तणप्रोशन आसा बावदें ना नवें घर बांदतात. गेलो सकाळ जावचें बाबा ह्या गांवचे एक गरब्याचेर समुदायाचेर ह्या फिरगोचेचो आशिर्वाद मागता. जिव्यांक बरी भलायकी दी आनी मरूंक गेल्ल्यांक रास फावो कर आनी आमच्यो चुकल्यो करचो ते साव भाग्यून तुमींगाक फुडें घालून सैमांक फुडें घालून बाबार्थान मागुया प्रार्थुया. सर्वेस्वरा
मागीर तुमी आपल्या पुण्या आनी शिकवणेन तुजे पवित्र सभेक आदार दिवं आमचो तुज्या स्वताचो व्हडतो प्रसंगदार जावन आसलो तो आमचे पासत विनोती कर म्हूण आमी मागता आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिवचे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता राजपूत चलयता सास्तांच्या सास्तांक हाबकूक प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परा मोचे देवा, ओरोंबाक थावन आसा तो आनी कदींच मरना तो पवित्र देव न्हय तूं. सर्वेस्परा, तुवें एपुरचे केल्ल्या नितीचे हातयार आनी कास लावच्याक कडप कशें तिका तीर करून दवरल्याय. तुजे निर्मळ दोळ्यांनी कोटेपण पळोवंक जायना आनी तशेंच जुलुमाचेर तुज्यान नदर घालून वचो. मनीस जोर खोटे जाल्यात कित्याक म्हूण तूं पळयत रावताय. आपणा परस अदीक प्रमाणीक आसा ताका खोटो मनीस गिळटा तेन्ना तूं कित्याक ओगी रावताय. दर्यांतली मासली जाल्ले परी आनी दोनी नासलेल्या जिवाण्या परी तूं मनशाक वागयताय. हो लोक सगल्याक आपले गोरेक फरयता, तांकां आपल्या दाळांत ओडून हाडटा, आपल्या पागेरान एकठांय करता आनी असो आपूण जिखलो म्हूण मुरगोडटा. ह्या खातीर आपल्या जालाक योद्न भेटयता आनी आपल्या पागेराक धूप घालता, कित्याक तांकां लागून तो सुस्त जियेता आनी पोटभर जेवता खाता. काकलुटी विणे राष्ट्राचो जीव काडूंक तो आपले जाळी थांबनासतना रिती करीत रावतलो. पाऱ्यार हांव उबो रावतलो आनी कोठार पारो करतलो. तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या घराण्यांक कसलो जबाब दिता तें पळयतलो. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो, तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी कोणीय तें सुटसुडीत वाचूंक पाट्याचेर बरोवन दवर. हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक ते शार्ती पावयतलेंच, ते फटोवची ना. काळाव करून येत जाल्यार तरी ताची वाट पळयत राव. ते चुकोय नासतना येतलेच. जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय ताका ते चुकतले, पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वाशीपणान जियेतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच साणिनाय. आनी एकदां म्हणुया, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच साणिनाय. पळयात, सर्वेस्पोर सासणांक सिंहासनार बसला. मनसुबेक ताणें आपली सोदोर मांडल्या. न्यायनितीन तो करतलो संवसाराची जोडटी. प्रमाणीकपणान करतलो राष्ट्रांची मनसुबी. जबाब, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच साणिनाय. जुलूम भोगतल्यांक सर्वेस्पोर किल्लो जावन आकांताच्या वेळार तांची कोट जावं. जी कोण तुजें नांव वळखतात ती सदांच तुजेर विस्वास दवरतली. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच साणिनाय. जबाब, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच साणिनाय. सर्वेस्परान सियोनांत ठिकाण केला. ताका गितां स्तोत्र गायात. ताची विचित्र कर्तृत्वां राष्ट्रामध्ये परगट करात. जो विकरायल्ल्या रोगताचे फारीकपण घेता ताका दुबळ्यांचो
उगडास आसा तांची बोब तो विसरचो ना. जबाब: तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कोदीन साडिनाय. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मोरनाचो बोसमू केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरपण परजळायलें. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे शुभ वर्तमान. कोण एक दादलो जे सोरशी आयलो आनी ताचे मुखार सरपडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कर. ताका मोल लोक जाल्या आनी तो चड कोश्टवता. सबार पावटी उच्यांत आनी भोंवन भोंवन उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिस्तां सोरशी व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक जाय नजो जाली. तेन्ना जेजून परती पाळून म्हणलें, ओ विस्वाशी आनी खोटी संसोत ही, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरशी हांवें रावचें? केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोदची? ताका हांगा म्हजेशी हाडात. आनी जेजून ताका बोबाड करतोच देंवचा ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो थंयच घडयेर तावन बरो जालो. मागीर जेजू सोरशीं कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमच्या कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून ताका सांगलें, तुमचो बोवार्थ उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगता, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसा जाल्यार त्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा तावन तुंय वच, आनी तो वेतलो. आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. सोम्याचें शुभ वर्तमान. बाळायज पवित्र सभा भाग्यन तुमींक हाचें स्मरण करता. तो एका ग्रेस गोराब्यान जल्मलो. त्या जिविताची स्तर अशी आहा, भुरगें बाळ नासलें देखून ताची मायन आंगवण केली भाग्यन तुमींक सिलोस. आनी जेन्ना भुरगीं जल्मतालां 9 म्हयने आवयच्या कुसव्यांत भाग्यन तुमींक आसतना एका आवयक एक सुणें दिश्टी पडटा. सुणें ताच्या हातांत टॉर्च दिवो आहा. हें कितें काय? ही आवय चिंतून पडली आनी जेन्ना ह्या भुरग्याक बालतीम दिवपाक हाडलो ताच्या आंगांतल्यान एक कीर्ण भायर सरलें. आनी जेन्ना भाग्यन तुमींक वाडलो देवाची आपोवणी ताका आयली, याद निकतो जालो. आनी त्या काळार अल्बिजन्स ही वायट शिकोवण पोसडटाली, शिंपडटाली. आनी भाग्यन तुमींक ह्या वायटाचेर जैत व्हरूंक वावुरतालो. जायना देखून निराश जातालो. आनी सायबीण मागीर ताका हातयार दिता तेरेसाचें मागणें. भाग्यन तुमींक जितले पावटी उलोवंक उबो रावताय तितले पावटी ह्या हातयाराचो आदार घे. आनी भाग्योन तुमींक हें हातयार वापरता. आनी ह्या हातयार वरवीं तेरेसाच्या मागण्या वरवीं जायती बरी शिकोवण येता. तो जावन आसा घडणार डॉमिनिकन संस्थेचो. आनी आयज डॉमिनिकन संस्था डॉमिनिकन परब समोर उमता. तांच्या आंगार केसक आहा, हॅबीट आहा. तेन्ना आमी कोंत पळयता, व्हडलें कोंत पळयता. उगडास करपाक तांच्या संस्थेच्या घडणारांचो कोण भाशेन देवाचें उतर परगडटना
ह्या हातयारा वरवीं तेसाच्या मागण्या वरवीं जैत मेवली. बाबडो आयज देवाचें उतर आमकां सांगता बाबार्थ. आयच्या शुभ वर्तमानांत हांवें पळयता हांव बापूय त्या भुरग्याक हाडटा, कोणाक पयलीं चडशीं हाडटा, शिसा चडशीं हाडटा. शीस म्हणटा कित्याक काडूंक जायना असली वायटाची पदवी, मागण्या बिरेत कांयच करूंक जायना. आनी जेजू म्हणटा बाबार्थ तुमकां आसूंक जाय. बाबडो बाबार्थ आमी कसो वाडयतले हांव, जेन्ना घरांत मागणें आहा, तेर्स आहा, ओदी करून तेर्साचें मागणें बाबार्थ वाडयता. आयज तेंच आमी करूंक पावुया. तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमच्या जिवितांत कितें वायट आहा, आमच्या कुटुंबांनी, काजारी जिवितांत, वावर धंद्यान जें सगलें वायट नपयत जावं, हें तेर्साचें मागणें आमकां आदार जावं. हीच कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां मागुया. ध्यानाद्वयरच्या वेळार आमी गायन घेवया. C2 पेज नंबर 28. C2. Serves prosram kad invasam pedimidem serves navaksam. Serves prosram kad invasam pedimidem serves navaksam. Montes sam musikan komentar servis prav masha patna manto. म्हजे बाबणूय आमचे बलिदान सर्पविदा देवापाक मानता असलें सामूण मागात. सर्वेस्परा भाग्यान तुमिगाचे विनोनेन आंबेडयता ती मागणी दोयीन आयकून घे आनी ह्या बलिदानाचे पदवेचेर शोकतेन बाबार्थाच्या जैतिवंत झुजाऱ्यांक तुजी राखणी काल करपा मेळो म्हूण बोळादी कोर म्हूण हांवें मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पवित्रा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळें सोरताय आमकां दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गेच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत भेटयल्या समर्पिल्ल्या भोगताय भाग्यान तुमी घाताय. तुजी विचित्र मोगाची मांडावळ आमी समोरूंक फावो. मनशाकुलाच्या मूळ सैबाच्या पवित्रपणाक तूं तांकां आमकां आपयताय आनी तुवें आपणाली फुडलीं तेणी जिवितांत ह्या जिवितांत तूं आमकां भोगूंक दिताय. देखून सोड दिता आनी सांतां भोगतां सांगाती थांबून आसतना आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर त्यो स्वर्ग आनी संवसार बोलात तुज्या विप्रवान. होसाना उंच स्वर्गी सर्वेस्पराचे नांवेन येता तो सुभागी. होसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा कोरोस पवित्र तो सगल्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा परी
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरोन सोसूंक आप कुशेन तो पोरादीन चालत येतना ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. ते स्पोरीं जेवणातोस ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आतली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकाचें बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या गुडसाक करात. बाबार्थ सगूट देखून सर्वेस्परा सुजेच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्शनपाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत सोडो आनी सोडूनचे काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताचे कुळ्या रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तावले जे पवित्र सुबेचो उगडास कोर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा ते सिमियांव आदारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कोर. तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या परवाशान अंतरून गेल्यात ह्या फिरकोशेन वावुरतले यात्नीक जे सोंपल्यात ह्या चिकालेचे पवित्र सभेन जी बाबणां मरून गेल्यात आमची पुर्वजां शेजाऱ्यां सोयरीं गोडचीं पुरगोत्र्यां आसले ओतमे तशेंच कोण नासले गोडचे ओतमे सगले आमच्या बाबणीचो उगडास कोर आनी चिकाकुदी ओतल्या समेस्तांक चिमुकामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची ह्या पवित्र मिसाय बेळीन वांटो घेतल्यांची आयज आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक वरस पाळटात. ह्या चिकालाची पवित्र सभेंची येतल्या ल्हान सुपुल्या बाळांची भुरग्यांची तरणाट्यांची पिडेस्तांची शापाय शामायची वावरेकादी परदेसांत घालपाक बोटीचेर गोंया भायर पावतल्या बाबणांची जे घरी भुरगे बाळनाचे घरा बेबदीक आया ज्या घरांत रीण आहा काजळांतल्यान प्रश्न आसा वावद येस ना नवें घर बांदतात गेल्या सकाळ सावचे बापा ह्या गांवचे एक एक गोरब्याचेर समुदायाचेर फिरगोजेचो आशिर्वाद घाल. ह्या गांवांत जायती आपुणी तुज्या मोड्यान पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोडफाय शिविताक आपुणी फावो कर. ह्या गांवांत पिडींत आहात कोणाचें ऑपरेशन कोणा टेस्ट आहा कोण रिपोर्ट येवचो आहा तांकां पेकोणीचो हात लाय. प्रवास करतल्यांक राख आनी सांबाळ पद्दसान आसात तांचेचो आशिर्वाद घाल. ह्या वर्सा फावो तो पावस पडून शेतां बाटांत दोरयान जायती आमकां पीक दी. आमी चितोय कडेन मागता. अशें आंकवारमळी बागेंत आंकवारमळी देवाची माहिती सांगा ती बागेन से दिसा पोती बागेन दौरमता आनी सोर कण कमावल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर बागेन सेवास पाद्र पियो महादेव बागेन मिगेल काब्रियर राफायल बाळकाचें तेरेस मा तेरेसा बागेन आतून बागेन पोणसा बागेन फ्रांसीस शाबेर आमचो आस्कारी बागेन स्तेव म्हजो आस्कारी बागेन जॉन मारी बियानी आनी आज डॉमिनिकन संस्थेच्या घोडणारा बागेन दोमिंगा बरोबर आनी सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी ते सांगाता तुका वाखाणू आनी मोही म्हाका फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ताचे ओरवी आनी ताची सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पवेदार बाबा सोरमान आनी मोहिमान तुका सासनाच्या सासनाक तेरसाच्या मागण्याचे हातयार घेवन बागेन तुमी जी वायट शिकोण आसता ताचेर झुजलो आमच्या जिवितान तेरसाचे मागणे आमकां हातयार जावं वायटाचेर जैत व्हरूंक काळोखाचे पोदवेचे शोकतेचेर जैत मेळोवंक जे शिकले मागण्यांतल्यान करपा मागून जे शिकले मागणे बापाक करुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायस यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो किराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुल्यांक बक्षता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वराज्य क्रिस्ताच्या येण्याक बोरभाशेन उतरेकतल्यांक आमकां चिदारका कुतीन सोर पातकांतली सुतय आनी सोर आकातांतली वाटाय समज क्रिस्तांव तरुणतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांची न्हय पूण जी पवित्र सुबेशा बावटी तिश्ट घाल आनी जे कशे पडून तिका शांत दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सांगाल तुमचे सोबे आसो आसाची शांती एकामेकाक वांटुया देवाचे शिले संवसाराचे आमच्या समेत क्रिस्तमसाक आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं समेत क्रिस्तांव जिवे देवाच्या पुता बाबाचे कुशे परमणी पवित्र सहकारांच्या मोरनवी संवसाराक तुवें जिवीत दिलें जे पवित्र करता सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार आसाच्यो आज्ञा पाडूंक म्हाका आदार दी आनी जेचो शिल्लो वेगळो सरूंक केन्नाच निर्मू नाका हो सजीव जेसू बागेन तुमिंगाक ताणें बोड दिलें तेसाच्या मागण्यांतल्यान बागेन तुमिंगान बोड घेतलें हो चिवो जेसू आयज आमच्या कळकळ काळसान येता वायटाची जैत व्हरूंक काळोखा शोकतेचेर नपयत करूंक आमकां बोड कोटाय बाबार्थान जेजूक आमी शेवता तेन्ना सगळी सुवागी जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया D42 पेज नंबर 71 D42 आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
D25 क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर, नाणूय म्हाका उदकान पडोवच्या पवित्र गोश्ट म्हाका गोड करत, तूं बऱ्याचे सुतां खातीर तुज्या गायांनी तूं म्हाका वेगळो सोडून कधीच दिवं नाका, वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका पळय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका हाडूय, तुजे सोशियो तूं म्हाका फळमाय, भोवतां सांगती तुका वागांच्या. Piravia, Pratuya, सर्वेस्परा बागेवन तुमी गाचे परबे दिसा आमदादशी जाल्या त्या सर्गीच्या संस्काराचें बळ सगळ्या काळजाच्या भोक्तीपणान तुजी पवित्र सभा स्वीकार करूं आनी ताचे शिकवणीन बळादीक जाल्ले तिका ते शिकवणीचे आदार मेळो म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सव्या सोर्त वेदात येव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, वावरदोंद्याचेर, ह्या गांवचेर, भायर हातांचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ता शांती मोगान धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया T20 पेज नंबर 212 T20.